नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमात आज आमच्याकडे एक खासा सोयरे आयल्या. 1964 ते 1990 अशी 25 वर्सां तांणी मत्स्यगंधा, ययाती देवयानी, मीरा मधुरा, धन्य ते गायनी कळा, हे बंध रेशमाचे अशा तरेकवार नाटकांतल्यान कामां केलीं आनी आपल्या जादूच्या आवाजान 25 वर्सां तेन्नाच्या तरणाट्यांक एकठांय बांदून दवरले. मराठी संगीत रंगभुमी कडेन फाट केल्ल्या प्रेक्षकांक आपल्या आवाजान परते जाणी खेचून हाडले आनी जो आवाज आनी तातूंतली जादू आजूय तशीच आसा अशें गोंयचे आमचे सांखळेचे सुपुत्र पंडीत रामदास कामत आज आमचे कडेन ह्या कार्यक्रमात गजाली मारूंक आयल्या. रामदास बाब, प्रुडंट मिडियाच्या ह्या कार्यक्रमात तुमचें स्वागत करता. नमस्कार. म्हाका सांगा रामदास बाब, तुमचो जन्म सांखळे? म्हजो जन्म म्हापशां. तुमचो जन्म म्हापशां? पूण तुमचें कुटुंब रावतालें सांखळे? सांखळे, घर म्हणजे सांखळे. हय. पूण तुमकां संगीताची आवड कशी निर्माण जाली? संगीताची आवड ही म्हणजे जन्मताच म्हाका ही ल्हानपणा पासून गाता, फक्त गावप. खंयची पदां आयकलीं ती गावप, खंयची रिकॉर्ड आयकली ती आयकप, तें घरा कडेन म्हणप, किंवा दत्तवाडी आमच्या पालखीची पदां आसतालीं ती गावप, फक्त पदांच म्हणप. नैसर्गिक सगळें गूण हें जालें. कितें इतलें नैसर्गीक म्हणजे हांव जेन्ना 8 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना म्हाका पणजे म्हज्या आज्जेगेर मराठी शिकपाक दवरलो. मराठी शिकपाक ती शाळा आशिल्ली तांच्या घरान, नेवरेकाराल्या घरान. नेवरेकर म्हणजे श्रीपादराव नेवरेकर बी? हय, श्रीपादराव नेवरेकर म्हजो मामा, चुलत मामा. ओ, अच्छा. म्हजो चुलत बाबा. तर तेन्ना त्या वर्सा 1939 गोष्टी, तेन्ना मराठीची पुस्तकां बदलिल्लीं, नवी माला म्हणून आयली अत्रेंची. तर आमकां आपयल्यांनी मास्तर म्हळें ह्यो काही कविता आसा, हाका चाली लायात तुमी. वेगळें तें पुस्तक दिलें आनी ताका चाल लाय म्हणलो. हांवें पुस्तक घेतलें आनी वाचूंक लागलो. एकदम तो ताका दिसलें कितें ताबडतोब म्हणटलो म्हणून, पूण ते कवितेक चाल लावपाक थोडो विचार करचो पडटा न्ही. एकदम लाय मरे म्हणून ओरडलो म्हजे तोंड. त्या भियेलो आनी थंय साकून हांवें गाणें म्हणपाक सुरवात केली. तें तुमकां म्हणून दाखयता आतां. हय. गायी घरा आल्या, गायी घरा आल्या, घन घन घंटा नाद, चहूकडे घाली साद, गोविंदा रे अशें पंचमचेर हांवें सोडलें. कारण मास्तर म्हाका सांगिल्लें साद घालता म्हणजे उलो करता म्हूण साद घालता जाल्यार गोविंदा रे अशें म्हणचे म्हणजे गोविंदा रे. भुरगे लागले हांसूंक म्हाका. मास्तरूय हांसूंक लागलो. हे पंचम गोविंदा असं काय म्हणतो म्हणाला की गोविंदा. बाकी सगळ्यांनी ताची म्हणपाक सुरवात केली. पूण हो सेन्स म्हाका ल्हानपणा पासून आसा की साद घालता उलो करता म्हणजे ते वयल्या स्वराचेर वचूंक जाय अशें ल्हानपणा पासून म्हाका. हो तुमचो सेन्स म्हाका दिसता तुमच्या आवय बापायच्या लक्षांत आयला आसतलो न्ही? हय. आनी ताका लागून तुमचें जेन्ना मागीर माध्यमीक शिक्षण हें पिपल्स हायस्कुलान जालें पणजे, हय, तेन्ना सुद्दां तुमी गाण्यांतूच आशिल्ले? गाणें तूं सगळीं. आमच्या गांवांत नाटकां जातालीं, कितें जातालीं, तातूंत नाटकांत भाग घेवप, कांय भुमिका करप अशें चलतालें. मागीर तुमी मुंबय कितें कशें पावले? 1949 सावन हांव SSC पास जालो. फुडें शिकूंक जाय आशिल्लें म्हणून थंय साकून हांव मुंबय आयलो. मुंबय आमी मामागेर रावले. म्हजो मामाचें घर आशिल्लें भटवाडीन गिरगांवान. तागेर रावलें आनी थंय तागेर शिकलो. मागीर हांव 1-2 वर्सां तागेर रावलो. मागीर भावान म्हजें बिराड केलें. भाव आमी 3 जाण भाव तागेर आसताले. मागीर व्हडल्या भावान बिराड केलें, जोगेश्वरीक बिराड केलें. मागीर पार्ल्याक रावपाक गेलें. ते ताजे कडेन आसतालो. जागा ल्हान आनी थंय फुडें सुद्दां म्हाका गाणें शिकतलो म्हळ्यार म्हाका शिकूंक मेळना. कित्याक म्हजो भावूय गातालो व्हडलो. म्हूण तो गाता हांव कितें गाव म्हूण हांव तारे बरोबर साथ करची ताका आमी. अशें करून ताणें म्हाका शिकयलें गाणें. पूण 2 खोल्यांच्यो आमी 3 जाण भाव, तातूंत तें गर्देन मातशें घुस्मटभर जातालो. पूण अशें मोकळेपणान अशें गावपाक खंय मेळ्ळें ना. खरें म्हणजे BR देवधरचे ते क्लास आशिल्लो गिरगांवान वगैरे, थंय गेल्यार ते फ्री शिकयतालो तो. आनी बरे गाण्याऱ्याक थंय गेलो ना. कित्याक थंय शिकलो जाल्यार घरा कडेन प्रॅक्टीस करूंक मेळना, खंय वतलो अशी कुचपणां जाली.
म्हणून मागीर नाटकां चुकून जेन्ना म्हाका हें मेळ्ळें तेन्ना म्हाका चान्स मेळ्ळो तेन्ना जोरकस सुरवात केली हांवें. त्यांना त्यांना तुमची आर्थिक परिस्थिती तशी वायट वायट अतिशय वायट, अच्छा. खूप वायट परिस्थिती हां 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 आणि दुसऱ्याचे अवलंबून रावचे पडले, हां हां खूप वायट हां. परिस्थिती. आणि मुंबय मागीर तुमचे गाणे कशे डेव्हलप जाले? मुंबय जालें अशें की मागीर आतां नाटकांनी काम करप, शिकूंक काय नाटक क्लासिकल म्युजीक शिकूंक मेळना, नाटकांनी कामां करप. म्हूण फुडें जर येतलो जाल्यार नाटकान कामां करप किंवा दुसरें म्हणजे रेडिओचें. हां. त्या वेळार टी व्ही नाशिल्लो, काय नासतालें, हय, बाकीचें कांयच हय, नासलें, हय. कॅसेट ना, काय ना, काय ना. ही 1952-53 गोश्ट सांगता. हां. 49 आयलां तेन्ना कांयच नाशिल्लें, फक्त रेडिओ आनी नाटकां. नाटकांनी खंय चान्स मेळटा कारण पळयतालो करता करता म्हाका एक दीस गोवा हिंदू एसोसिएशन त्या वेळेर तेन्ना कॉम्पिटिशन भाग घेताले. हाच्या महाराष्ट्र राज्य संगीत संगीत नाट्य स्पर्धा. हय. तातूंत तांकां एक संशय कलो नाटक आशिल्लें, म्हणजे तांकां सगळी तांची हें जाल्लें, पात्री योजना जाल्ली, पूण बुवाचें काम करपाक तांकां कोण तरी जाय आशिल्लो. हें म्हाका खबर नाशिल्लें. तो जगन्नाथ बाब सुकटणकार म्हणून तांचो कार्यकर्तो एक दिसा, हांव तेन्ना एजीच्या ऑफिसांत नोकरी करतालो. 1955-56 सालांतली गोश्टी, कितले वर्सां जालीं आतां, 50-55 वर्सां जालीं. तर म्हाका सोदपाक आयलो, म्हणालो इथे रामदास कामत कुठे आहेत म्हणून मला ताणें विचारलें. म्हटलें मीच आहे. मागीर ताणें कोंकणी उलोवपाक सुरवात केली. तुका नाटकान कामां करूंक जाय म्हणून, हय येता ये करूंक जाय. एसोसिएशनच्या ऑफिसांत या सायन वचचो. त्या दिसा सायन वचून उठून गोवा हिंदू एसोसिएशनच्या ऑफिसांत गेलो. थंय गोपीनाथ बाब सावकार दिग्दर्शन करतालो. तो थंय बशिल्लो. हांव पद म्हणून पळया, हांवें पद म्हणें. हां पळय ठीक आसा, तुका घेतलो, तूं मला काम कर. म्हाका दिसलें कितें तें भोवतेक म्हळ्यार आशून शिरच्या भुमिके खातीर आसतालें, मुख्य भुमिके खातीर म्हणून. म्हणून हांवें विचारलें कितें, गोपीनाथ बाब भुमिका कसली? साधूची म्हणालो. म्हणून एकूच पद आसता तूं? हय एकूच पद आसा म्हणून. म्हाका विचार करचो पडटा म्हळें, एका पदा खातीर कितें कितें करूं जाय. पळय मग तूं विचार कर, नाका जाल्यार चल म्हळें. आनी दुसऱ्या वेळार म्हणालो. हांव घरा कडेन आयलो आनी भावाक विचारलें, हांवें भावा कडेन गाणें शिकतलो. तर म्हळ्यार तूं संदी सोडूं नाका, तुका मेळटा मग हांगा घुस तूं. फुडें मागीर तें एसोसिएशनची आनी फुडें नाटकां जातलीं, तातूंत तुज्यान मागीर भाग घेवं येता, हें घे म्हणून. मागीर हें पद हांवें हृदय धरा हा बोध खरा भावा कडेन शिकलो आनी ती म्हळें हांवें. पयलीं म्हाका तो गोपीनाथ बाब कितें म्हणालो, हें पळय हें पद फक्त 3 ते 3.5 मिनटां म्हणचेलें, हां जास्ती म्हणचेलें ना, कित्याक नाटकाची अवधी आसा 4 वरांचो. ते 4 वरां भितर जावंक जाय. तुवें जर 5-7 मिनटां घायलीं जाल्यार मेळो तें टायमींग ताची 4 वरांचे फुडें वतलें आनी तें बाद जातलें. बरें आसा पळय. म्हणजे तें 3-3.5 मिनटां म्हळें. कशें म्हळें आमी की जशें तेन्ना छोटा गंधर्वाचो म्हजे खूब प्रभाव आशिल्लो. ताऱ्या पद्दतीन कांय राग बदलून वगैरे गाणें म्हळें हांवें तें. एकदम म्हाका एप्लॉज मेळ्ळो थंय. आनी पयलो प्रयोग जालो आमचो साहित्य संघान. आनी फायनली म्हाका थंय त्या गाण्याक बक्षीस म्हणून म्हाका बक्षीस त्या वेळार सरकारान म्हणजे म्युजिकाक हें नाशिल्लें, बक्षीस नाशिल्लें, म्हज्या खातीर मुद्दम रिकमेंड केलें आनी म्हाका तें पयलें बक्षीस मेळ्ळें. तेन्ना पासून हांव नाटकान काम करपाक सुरवात केली. तुमी म्हणजे संगीत नाटकान चड कामां केल्या, गद्य नाटकान तशी खूब कमी. संगीत नाटकान तुमकां अभिनय लागता आनी गाणें लागता. हय. म्हणून तुमकां अभिनयांतलो गुरू आनी संगितांतलो गुरू अशे 2 गुरू आसचे पडले. ते जाल्यार आसत जाल्यार तुमी कोणाची नांवां घेयात? आतां पळय, हांव संशय कलो आनी बुवाचें काम केलें की म्हजो आवाज बरो आसा हें हाणें पळयलें. गोपीनाथ बाब सावकारान पळयलें की हाजे कडेन कितें तरी पोटेन्शियल आसा. मग ताणें म्हाका सारको तयार करपाक लागलो. मागीर ताणें फुडें शारदा नाटक केलें. तातूंत ताणें म्हाका रामदासाक घेवन यो, मुख्य कोदंडाची भुमिका म्हाका दिली त्या वेळार. आनी तातूंत ती भुमिका सगळी म्हाका शिकयली. म्हणजे उबें रावचें कशें, वचचें कशें, कशें उलोवचें, हें सगळें गोपीनाथ बाब सावकारान म्हाका शिकयलें. म्हणजे खरो म्हजो गुरू नाटकांतलो प्रोज हें शिकयलें म्हाका गोपीनाथ बाबान. आनी तर पदां कोणी शिकयलीं तेन्ना आतां तांचें नांव व्हडलेशें सांगनात. आपलो हो गोविंदराव न्ही, गोविंदराव अग्नी, पंडीत गोविंदराव अग्नी. ताणें म्हाका सगळीं पदां शिकयलीं शारदेंतलीं. आनी तेन्ना पासून मागीर नाटकान कामां करपाक सुरवात केली हांवें. गोपीनाथ बाबान मागीर म्हाका सांगचें कितें, तूं बरो गाता. आनी शारदेंतलें म्हाका पयलें बक्षीस मेळ्ळें, म्युजीकचें मेळ्ळें म्हाका. नंतर मृच्छकटिकान काम केलें, तातूंय म्हाका पयलें बक्षीस म्युजीकचें मेळ्ळें म्हाका. पूण अशें म्हणजे सेट थोडे म्हणजे पावलां संगीत नाटका कडेन वचूंक लागलें. गोपीनाथ बाबान म्हाका कितें केलें मागीर, तो म्हणलो अशें, तूं आतां तो नाटकां लायतालो,
तर एक कला मंदिर म्हणून संस्था आशिल्ली हय हय आणि त्या संस्थेतर्फे तो वेगळ्या वेगळ्या नटांक घेवन तो नाटकां लायतालो. सौभद्र, मानाप्पान, शारदा, मृत्यूकटी वगैरे नाटकां लायतालो. आणि ती नाटकां जाताली किंग जॉर्ज हायस्कुलान दादराक. तर म्हाका ताणें सांगलें की तुका जेन्ना मेकळो आसता केन्ना तूं नाटकाक बस आनी ते कशें काम करतात कितें हें कर आनी ते पाठ कर घरा कडेन बसून. आनी तुका कितें अडचण आयल्यार म्हाका विचार की बाबा तुका समजलें ना कितें करता हें कित्याक केलें तें म्हाका विचार म्हणून हांवें ताका विचारचें. आनी ताजे कडल्यान तशें म्हाका ताणें शिक्षण दिवपाक सुरवात केली. सांगचो भाग म्हणजे कितें आनी सांगलें म्हणजे कशें सांगलें. शारदा नाटकाचो आमचो फायनल प्रयोग जालो अहमदनगराक. तातूंत पयलो जो प्रवेश आसा तो श्रीमंत आनी भद्रेश्वर दीक्षित म्हणून दोगूय जाण ते म्हाताऱ्याचें लग्न ठरोवपाक हें करतात ते. तर सुरवातीचे ताणें कितें केलें काय म्हणल्यार ताणें आवाज चोडून दवरलो. एकदम आवाज चोडून दवरलो. एकदम फाटफाट धांवत धांवत म्हजे कडेन गोपीनाथ बाबा आयलो. म्हणजे आतां एंट्री जावची आसा. रामदास पळयलो हाणें प्रोजचो आवाज तोडून दवरलेलो आसा. अशें उपकारा पडना म्हणलो. तूं कितें कर तुजी जी पयली साखी जी आसा नामे ब्राह्मण खरा आसलो हें म्हणलो ज्या तर्फेन तुका म्हणूंक मेळटा तितलें तशें म्हण आनी वरचो शब्द लायता टिकोवन दवर म्हणून. ते काळे चारान हांवें ही म्हणली ती अशें ती हांवें ती साखी म्हणपाक सुरवात केल्या लोकांचे टाळयो पडल्यो सामक्यो म्हाका त्या हाका म्हणजे एका साखीक पयल्या एंट्रीक. आनी तेन्ना पासून मागीर तें नाटकान कामां कशीं करचीं अभिनय गाणें म्हणटा आसतना अभिनय कसो करचो प्रोज म्हणटा आसतना सुद्दां गाणें कशें येवचें कशें घेवचें हें गोपीनाथ बाबान सांगलें. आनी म्हाका तें शिकयलें गाणें गोविंद बाबा भगिनी. मागीर म्हणजे तुमी खरे रामदास कामत एक गायक आणि एक गायक नट म्हणून सबंद महाराष्ट्रा भायर तुमचें नांव पावलें तें तुमच्या मत्स्यगंधांतल्या पराशराच्या भुमिके खातीर. हय खरी गोश्ट. काय गोवा हिंदू असोसिएशनचे. पूण एक सांगता तुमकां की हाजो पायाभरणी ह्या नाटकांनी जाली. म्हणजे संशय कल्लोळ शारदा मृत्यूकटी ही जी नाटकान कामां केल्लीं ती तांणी पायाभरणी जाली. ते मूळ तरी पाया पक्को जालो. त्यान गोविंदबाब अग्नी कडेन गाणें शिकलो भावा कडेन गाणें शिकतो ते गाणें पक्के जालें. मागीर मत्स्यगंधा आयलें. मत्स्यगंधा नंतर बाकीची जी सगळी फुडलीं तुमची नाटकां आयलीं म्हणजे ययाती देवयानी आयलें मागीर मीरा मधुरा आयलें हे बंद रेशमाचे आयलें. हातूंतलो तुमचो संगीत दिग्दर्शक अभिषेकी बुवा आणि तुमची आणि अभिषेकी बुवाची एक जोडी जमली मागीर. खरी गोष्ट. तो संगीत दिग्दर्शक आणि रामदास कामत हो गायक. ताज्या संगीत दिग्दर्शनात अशें कितें आशिल्लें की जाणें तुमची अशी जोडी जमली. म्हाका ताणें शिकवताना म्हाका इतलें आवडटा न्ही ताचें म्हणजे कशें हरशीं अभिषेकी बुवान नाटकांनी कामां केन्ना करूं ना. पण प्रत्येक नाटक तांचे कडेन जशें गेलें की तो संपूर्ण अभ्यास करतालो. ते गाणें चाली कशी लावंक जाय हाजो तो अभ्यास बरो करतालो. आतां मत्स्यगंधेचें पळय आतां तातूंत कितें आसा की देवा घरचे ज्ञात कुणाला विचित्र नेमाने ही मध्यमचेर ताची सम दवरली म्हणून तें मातशें वेगळें जालें. तें जवळ जवळ हाजे सारकें नाथ हा म्हाजो सारकें जातालें तें जावन म्हणून ताणें कितें केलें नाथ हा म्हाजो कशें आसा नाथ हा माझा मो हे नाथ हा माझा मो हे गांधारचेर हाडून सोडलां. आतां देवा घरचें पळया देवा घरचे ज्ञात तें नाथ म्हाजो सारकेंच जाता तेंचें. ताणें कितें केलें देवा घरचे ज्ञात हो ताणें मध्यमचेर हाडून सोडलें. त्यामुळे तें वेगळेपण जालें. त्या मनशा कडेन कितें तरी कर्तृत्व वेगळें आसा अशी म्हाका जाणीव जाली. तेंच न्ही दुसरें पद सुद्दां गुंतता हृदय हे कमलदलाच्या पाशी किंवा सारे देती हिमशिखरे हें प्रोज मधून गाणें कशें येवचें हें ताणें बरोबर पकडलें. तेन्ना म्हाका ताणें शिकयलें. तो साद देती हिमशिखरे तो पराशर तो हांगा हिमालयान वता. मला आतां तुका तुजे कडेन म्हाका संसार करचो ना म्हाका उचून सांगता तो गेलोच पाहिजे मला साद देती हिमशिखरे म्हणजे प्रोज मधून गाणें कशें येवंक जाय हो ताणें संपूर्ण अभ्यास केलो. हें म्हाका जितेंद्र अभिषेकीन शिकयलें. जशें गोपीनाथ बाब सावकार आनी गोविंद अग्नीन म्हाका शिकयलें त्या प्रमाणे जितेंद्र अभिषेक हाजे कडेन ताजें लक्ष चड आसतालें की तें गाणें तें प्रोज मधून कशें येवचें हाजो संपूर्ण विचार करतालो. स्वता नाटकांत ताणें तेन्ना काम करूं ना पूण त्या नाटकाचो विचार करतालो तो हें ताणें म्हत्वाचें.